मोगाच्या अश्टानू 28व्या आयतारान सादेकाळाच्या आमी भितर सरल्यात आनी ह्या आयताराक विशय आसा तो म्हणल्यार लग्नाचें आंगोस नासतना तूं भितर कसो सरलो। आनी ह्याच विशयाचेर लक्ष घातना ल्हानशी घडणी एका दादल्याच्या जिवितांत जालेली तुमच्या कानार सादोवंक सोदतां। एक पावटीं एक दादलो बरोच पिवन आपल्या घरान रातचो भितर सरलो आनी जेन्ना घरांत भितर सरलोलो तेन्ना ताणें आपले पत्नीक म्हणलें आपणाक खावंक कितें तरी दी। आनी ह्या बायलेन सांगलें आपल्या घोवाक मेजाचेर दवरलेलें आसा, तूं जाय तितलें खावंक शकता। आनी हो दादलो मेजाचेर खावंक गेलो तेन्ना पळयल्यार एक सुकें नुस्तें आसलेलें आनी कांयच नासलेलें। म्हणटच घोवान आपले बायलेक म्हणलें ह्या मेजाचेर खावंक कांयच ना। आनी तेन्नाच बायलेन आपल्या घोवाक जबाब दिवन म्हणलें हांव जाणा मेजाचेर कांयच ना, देखूनच तुका जाय जाल्यार खावंक शकता, नाका जाल्यार तूं खावंक शकना। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं मनीस कशीं जियेतना आमी जाणात सगल्यांक आमकां गिन्यान अंतस्कोण भावना दिल्लीं आसात। देखूनच ह्या झाडां पेडां मदें आनी ह्या जनवरां मदें आमी सगळीं वेगळीं, कित्याक मनीस चिंतूंक शकता, मनशाक भावना आसात, देखूनच मनीस वेगळोच म्हणून आमी मानून घेवंक शकतात। कित्याक म्हाका आनी तुमकां सगल्यांक देवाच्या रुपकारान देवान रचून काडलेलीं आसा। देखूनच म्हाका आनी तुमकां सगल्यांक एक सुटका दिल्ली आसा, कितें बरें कितें वायट तें आमी विचून काडूंक शकतात। देखूनच आमकां मनीस जावन ही सुटका दिवन आमकां हें अंतस्कोण दिल्लें आसा। म्हणटच आयच्या दिसाक ही वोपार लग्ना उत्सवाची वोपार आमकां आयकूंक मेवतना आयच्या दिसाक पयली वस्त जी आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक आमचें साल्वसांव जोडून घेवंक सुटका दिल्ली आसा। कित्याक आमी आमच्या ओत्मीक वाडाय करूंक शकतात, आमी कडेन बरें तें विचून काडूंक शकतात, वायट तें आमी सोडूंक शकतात, कित्याक आमकां हें अंतस्कोण दिल्लें आसा, आमकां ही चिंतनां आनी भावना दिल्लीं आसात। देखूनच आमच्या साल्वसांवा खातीर वावरूंक आमकां ही सुटका आमचे मुठींत आनी आमच्या हातींत दिल्ली आसा। ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां फावो जाता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त भाव भयणीनो आमकां फावो केल्ली आसा ती म्हणल्यार जी आमकां सुटका दिल्ली आसा तातूंत आमी आमचो प्रतिपाल दिवंक म्हज्या तुमच्या हातांत दिल्लो आसा। आज आमकां सगल्यांक लग्नाच्या असल्याच उत्सवाक उलो मारलो आसा। आमचें साल्वसांव जोडूंक वो देवाच्या राज्यान वावर करूंक आमकां उलो मारलो आसा। पूण आमी तर देवाक आमचो प्रतिपाल करिना जाल्यार, आमी घोडे ताका विस्वासी रावना जाल्यार, वो घोडे आमी आमचो जबाब दिना जाल्यार आमची सुटका कित्याचोच उपयोग करची ना। आमकां सगल्यांक सुटका दिल्ली आसा, तेन्नाच ताजो बरो उपयोग करतात, ताजो बरो जबाब दितात, तेन्नाच हें साल्वसांव आमी जोडूंक पावतलीं। जावन आसा ही दुसरी वस्त आमच्या हे वोपारीन म्हाका आनी तुमकां फावो जाता। आयच्या दिसाक तिसरी वस्त ती म्हणल्यार आमची सुटका। आज सुटका विशीं थोडोच ल्हानशी लक्ष घातना हांव म्हणूंक सोदतां, आमी सगळीं म्हणटात जेन्ना आमी फिरगोजीन आसतात तेन्ना आमी सगळीं धर्मीक मनशां कशीं जातात, वो घोडी आमी देव भक्ती कशीं जातात आनी घोडी बरी आंज बोडवी कशीं जिवंक सोदतात। पूण जेन्ना आमी फिरगोजींतलीं भायल्यान वेतात तेन्ना आमी सगळीं म्हणटात आमकां सुटका आसा, आमकां घोडे आमचे बरे ड्रग्स घेवंक, आमचो बरो सोरो पिवंक, वो घोडे आमचे पयशे इबाड करून मजा करूंक, वो कुडीची मजा करूंक आमकां सगळी सुटका आसा अशें म्हणटात। कित्याक आमच्या जिविताचे दोनी आमी म्हणून आमी जायते पावटी मानून घेतात। पूण खरें जिवितांतूय ही सुटका न्हय, सुटका खरी म्हणल्यार आमची ओत्मीक वाडाय जाता, आमी देवा सवें संबंद जोडटात, ताका आमी खरी सुटका म्हणटात। म्हणटच आयच्या दिसा तिसरी वस्त ती म्हणल्यार आमची सुटका दिल्या ती आमी कशे तरेन उपयोग करतात, बरें बिचून काडून बरें जिवीत जिवंक वो वायट जिवीत जिवंक
तें आमच्या हातीन दिल्लें आसा. आयच्या दिसाक चवथी वस्त ह्या वोपारीन आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमचो मान आनी रेस्पेद आमी देवाक दिताना. आज जेन्ना लग्नाच्या उत्सवाक तांकां बरें आंगवस्त्र घालून आपयलेलें, म्हाका दिसता आमचें बरें आंगवस्त्र म्हणल्यार आमचें मोगाचें, शांतीचें, एकवटाचें, उगड्या दुसऱ्याक एकामेकाक सेवा चाकरी करचें हें जावन आसा आमचें बरें आंगवस्त्र. आमी तर तें आमी घालूंक ना जाल्यार आमकां स्वर्गीचें राज घोडये फावो जावचें ना. म्हणटच आमचें बरें आंगवस्त्र म्हणल्यार आमी देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जिवंक, देवाची खोशी करूंक, ताकाच मान रेस्पेद दिवन आमी असलें आंगवस्त्र घालूंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान उलो मारता. जाल्यार आमची निमणी वस्त आयच्या विशयान आमकां फावो जाता. हो लग्नाचो उत्सव म्हणल्यार आमच्या संवसारांत आमच्या मिसाची भेट. जेन्ना आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतात तेन्ना जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवतात. आनी तर ती आमी घेयनात जाल्यार आमचे कुडीक भलायकी आमकां बड फावो जायना. म्हणटच हें सगलें घेवन आमी घडये दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक गरज आसा. तेन्नाच घडये आमी ह्या लग्न उत्सवाक हे वोपारीन खबर आयकल्या ते प्रमाणे स्वर्गीचे राजाची भागीदारी जातली. जी सुटका म्हाका आनी तुमकां दिल्या ती बरे तरेन उपयोग करून हें स्वर्गीचें राज आमी जोडूंक पावतलीं. म्हणटच मागुया ह्या आयताराक हे वोपारीचेर आमी ल्हानशी लक्ष घातना आमी बऱ्यांतलें बरें, मोगाचें, शांतीचें, सोंसणिकायेचें आंगवस्त्र घालून देवाच्या स्वर्गीची भागीदारी जावंक आमकां धीर आनी बोल मागुया.